ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. दिगंबर कामत आनी तवडकरांक सोपूत घेवन 24 वरां जाली तरी लेगीत तांकां खातें वांटप कित्याक जायना? गोंयकारांक पडला प्रश्न. पळयात खासा रिपोर्ट. मडकय एका कारीचेर जाली फारपेट. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. गाडयेचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण. पुलिशेंत कागाळ. फुडलो तपास चालू. म्हापश्या कोर्ट जंक्शना लागसर कार आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. 26 वर्साच्या तरणाट्याक आयले मरण. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून केलो अपघाताचो पंचनामो. केरी पत्रादेवी आनी मोल्याचे पोस्टाचेर अन्न आनी वखद प्रशासनान घातली धाड. उण्या दर्जाचे 1750 कील चिकन आनी 500 कील पनीर केले जप्त. कर्नाटकाच्यान आयिल्ले 2 गाडयांचेर केली कारवाय. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांणी घेतलो मंत्रिपदाचो सोपूत. राज्यपाल भुसापती अशोक गजपती हाणें दोगांकूय मंत्रिपदाचो दिलो सोपूत. राजभवनाचेर जाली कार्यावळ. भाजपाचे सरकार जाला काँग्रेसमय. काँग्रेसीन मंत्री आशिल्ले 7 जाण आयज भाजपात लेगीत आसात मंत्री. विजय म्हणटा ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. आनी आतां खबरो विस्तारांत. आयज फाल्यां करीत निमणो मंत्रिमंडळ विस्तार जालो. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांणी मंत्री म्हणून सोपूत घेवन 24 वरां जाली तरी लेगीत तांकां खंयची खाती मेळटली हें आजून निश्चित जालेलें ना. आतां मंत्रिपदाचो सोपूत घेवनूय दिगंबर आनी तवडकर हांकां खातें वांटप कित्याक जालें ना असो प्रश्न सर्वसामान्य गोंयकारांक पडूं येता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली गेले उपरांत मंत्रिमंडळ विस्ताराची सुत्रां हाल्ली. मात दिगंबर कामतीक आनी रमेश तवडकराक खंयचें खातें दिवप हें आजून निश्चित जाल्लें ना. पळयात पुराय बातमी. मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतिल्ल्या दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम तशेंच कला आनी संस्कृती खातें जाय. दुसरे वटेन गोविंदाच्या वाट्याक येवंक नाशिल्ले आदिवासी कल्याण खातें जाय अशें रमेश तवडकराची इत्सा आसा. तशेंच खेळा खातें आपल्या पदरात पाडून घेवपा खातीर तवडकार इत्सूक आसा. आता मंत्री जावनूय तांकां खातें वांटप कित्याक जालें ना हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुख्य प्रतिनिधी अवीत बगडी कितें सांगतात ते आयकात. गेले वर्सभर जो फुडें फुडें वयतालो तो मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा मंत्रिमंडळ बदल जो आसा तो जालो, पूण अद्याप खाती वांटप जाल्लें ना. खाती वांटप जाल्लें ना हाचें कारण कितें आसा सगळ्यांक प्रश्न पडूं येता. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार आतां मंत्रिमंडळाचो जो बदल जाला तो आतांच जातलो हे कोणाकूच खबर नाशिल्लें. मुख्यमंत्री दिल्ली गेले आनी थंयच्यान ते सगळीं सुत्रां हल्ली आनी मंत्रिमंडळाचे बदल करपाचे सगळे थारले. तेका लागून मंत्रिमंडळाचो जरी बदल जालो तरी तांकां खंयची खातीं दिवप हाच्या विशीं दिल्ली कडेन जी चर्चा जावपाक जाय मुख्यमंत्र्यांची ती घडये जावना. तेका लागून मंत्रिमंडळाच्या नव्या मंत्र्यांक दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांकां मुख्यमंत्र्यान आजून खातीं दिवंक ना. आतां तांकां खंयची खातीं मेळटली हाचे विशीं गेले 7-8 दीस चर्चा सुरू आसली, पूण तीच खातीं तांकां दितले काय ना हाचे विशीं कोणूच सांगूंक शकना. कित्या खातीर हो जो रिशफलिंग जे जाल्लें आसा मंत्रिमंडळाचें ते म्हज्या म्हायतीनुसार एक व्हडलें रिशफलिंग चवथी उपरांत मुख्यमंत्र्यांक करपाचें आशिल्लें. हे दोनूच न्ही तर आणखी कांय मंत्री बदलून नवे मंत्री तांकां मंत्रिमंडळान घेवपाचे आसले. 2027 सालाची जी विधानसभा वेंचणूक आसा ती दोळ्या मुखार दवरून भाजप पक्ष संघटने कडल्यान कांय सुचोवण्यो दिल्लीक गेल्ले स्थानीक पातळी वयल्यान की हे मंत्री परफॉर्म करिनात, हे मंत्री पक्षाच्या कामान येयनात, हे मंत्री पक्षाक मदत करतात, हे आमदार पक्षाक मदत करतात. तेका लागून ह्या लोकांक जरी मंत्री केले तांचो परफॉर्मन्स मंत्रिमंडळान कितें आसतलो हो दुसरो विशय. पूण आमकां ते इलेक्शनाक मदत करूं शकता मंत्री म्हणून, तेका लागून तांकां मंत्रिमंडळान घेया असो एक भाजप पक्ष संघटनेचो जो सांगो आसलो तो दिल्लीन पाविल्लो. तेका लागून एक मोठो मंत्रिमंडळाचो बदल हो चवथी उपरांत जावपाचो आसलो. पूण कांय जाणांक मंत्री जावपाची गाय आशिल्ली. तेका लागून मुख्यमंत्र्याचे दिल्लींतल्यान एक प्रेशर म्हणूं येता की तांकां एक सांगणें आसूं शकता पक्ष श्रेश्ठींचे की चवथी पयलीं हो मंत्रिमंडळाचो बदल तुमी करून घेयात. गोविंद गावडे हांकां 18 जुनाक काडल्या उपरांत एक जागा खाली आशिल्ली आनी आलेक्स सिकेरा जे तुमकां खबर आसा कांय म्हयने दिल्लींतले एम्सान उपचार घेवन मागीर गोंयांत येयले, तांच्यांनी राजिनामो दिलो. तेका लागून 2 जागा खाली जाली आनी काल रमेश तवडकर आणि दिगंबर कामत हांकां शपथ दिली आणि ते आता मंत्री जाल्यात, पूण तांकां अजून खातें दिवंक नात. खातें वांटपा विशीं मुख्यमंत्र्याक खंय वेळ जाय
आदल्या मंत्र्यांची खाती रिती आशिल्ल्यान नव्या मंत्र्यांक तांची खाती मेळप सहज शक्य आशिल्लें तरीकूय खातें वाटपाक कळाव कित्याक हें कळपाक मार्ग ना. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. तुम्ही म्हाका विचारलें जाल्यार हांव म्हणन की मुख्यमंत्र्यांनी दिगंबर कामतीक खंयचे तरी वजनदार खातें दिवचें पडटलें. आतां वजनदार खातें खंयचें? दिगंबर कामतीक जाय PWD. दिगंबर कामतीचे मडगांवचे जे लागींचे समर्थक आसात तांचे कडेन जी दिगंबराची चर्चा जाता ती आमच्या कानार पडटा आनी त्या प्रमाण दिगंबर कामत PWD मागता. PWD आपल्याक मेळची अशी अपेक्षा बाळगिता. आतां PWDचे 2 कुडके गेल्यात. प्रमोद सावंत हांणी टॅक्टफुली न्ही तातूंतलें उदका खातें जें आहा तें कुशीक काडलां. कारण उदका खातें सद्या खूब इम्पॉर्टंट. गोंयांत इतली कन्स्ट्रक्शन जातात, बिल्डर्सां कडल्यान मागणी येता, तसो उदकाची खातें खूब म्हत्वाचें जालां. पूण उरिल्लें खातें जें आहा तें दिगंबर कामतीक मेळटलें काय कितें हो प्रश्न आसा. कारण उरिल्लें खातें आतां स्वता मुख्यमंत्री आपल्या कडेन दवरून आसा आनी ताजें कंट्रोल आपल्याचेर येवचो, आपल्या कडेन येवचो. चड म्हत्वाची खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन येवची अशे तरेची स्वाभावीक असो कल मुख्यमंत्र्यांचो दिसता. आतां तशें जालें जाल्यार मागीर दिगंबर कामतीक खंयची खातीं मेळटलीं? अशे तरेची BJP सुत्रां आमकां सांगतात त्या प्रमाण आलेख सिकरा कडेन जी खातीं आशिल्लीं तांचे कडेन 2 म्हत्वाची खातीं म्हणजे एक पर्यावरण आनी दुसरें आशिल्लें कायदो. सो ही जी खातीं आहा ती काडून तो दिगंबरा कडेन दिवन अळंग हात फाफुडटलो काय कितें मुख्यमंत्री अशे तरेची चर्चा आसा. स्वता रमेश तवडकर हांचे बद्दल तर स्पश्ट आसा. रमेश तवडकर मातसो एग्रेसीव आसा आनी BJPन तो आशिल्ल्यान एग्रेसीव जाला. सभापती पद आशिल्लें ताका लागून ताजो मातसो स्टेटस आनीक वाडला आनी ताणें तर सरळ सांगलां की आदिवासी आपूण आशिल्ल्यान आदिवासी कल्याण खातें जें लक्षांत घेयात इतलीं वर्सां 3 वर्सां मंत्री आसुनूय गोविंद गावडेक प्रमोद सावंतांनी आदिवासी कल्याण खातें दिवून आशिल्लें आनी ताजे फाटल्यान अशें म्हणटात की रमेश तवडकराचोच प्रेशर आशिल्लो. रमेश तवडकरान नाखुशीन म्हणटा तशें सभापती पद स्विकारिल्लें. पूण जेन्ना तें स्विकारलें तेन्ना ताजो आनी गोविंद गावडेचो संघर्श सामको जगजाहीर आहा. ताका लागून ताणें CMचेर प्रेशर हाडून आपल्याक मेळना तें खातें तें गोविंद गावडेकय दिवचें न्ही अशे तरेचो एक पवित्र घेतिल्लो. ताका लागून तें खातें स्वता प्रमोद सावंत हाचे कडेन आशिल्लें. सो तें खातें आपल्याक मेळपाकूच जाय अशे तरेचो हट्ट रमेश तवडकरान घेतला आनी तो कदाचित तें खातें तांकां मेळटलें. त्या भायर गोविंद गावडे कडेन जी बाकीची खातीं आशिल्लीं तातूंत भितर म्हत्वाचें आसा स्पोर्ट्स क्रिडा खातें हो खेळा खातें हेंय बी रमेश तवडकराक मेळटलें. पूण कळाव कित्याक ताजे खातीर लागपा जाय हें म्हाका कळना. कारण निमाणें मंत्रिमंडळान भितर दिगंबराक घेवचो ही सूचना पक्ष श्रेश्ठींनी केल्ली आसा हें आमी जाणात. आनी दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळान घेवपा संदर्भात BJPन तशें व्हडलो उमेद BJPक आसा अशेंय न्ही. BJPतल्या चडश्या तांचे पळय जे कितें मेन अशे वांगडी आसात ते धरून मंत्रिमंडळांतलो जे काय एक म्हत्वाचो घटक हांकांय बी दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळान घेवचें अशें दिसनाशिल्लें. पूण पक्षश्रेश्ठी ठाम रावले दिगंबर कामतीक घेयात. आनी दिगंबर कामतूय बी एक म्हत्वाचो घटक जो काँग्रेसींतल्यान BJPन आयिल्लो ताका लागून लक्षांत धरात काँग्रेस सामकी दुबळी जाली. सो तो फॅक्टर पक्षश्रेश्ठीन लक्षांत घेतला. आनी दिगंबर कामत हे दिल्लीक सतत वचून दिल्लीक ताणें आपलो बरे कॉन्टॅक्ट वापरून BJPचेर हायकमांडाचेरय प्रेशर घाललें हेंय सगळें जाणात. ह्या सर्तीन भितर कोण आशिल्ले लक्षांत घेयात. मायकल लोबो ताजी बायल मायकल लोबो खूब स्ट्रॉंग ताका दिन जाल्यार ताजे बायलेक तरी मेळपा अशें तरेचें वातावरण आशिल्लें. संकल्प आमोणकार हो तर सामको आनी एक म्हत्वाचो घटक. संकल्प आमोणकार एक तरूण युवा नेता काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो ताजोय प्रेशर आशिल्लो. सो ह्या सगळ्या लोकांक पेल्यान दवरून दिगंबराक दिलां. सो दिगंबराची स्वाभावीक एक कल आसा की आपल्याक सामकें म्हत्वाचें खातें मेळटलें आनी तें म्हत्वाचें खातें आयचे घडीक तर दिसता PWD आनी मुख्यमंत्र्या कडेन तें एक मातशें आलायतें अशें खातें आशिल्ल्यान तें दिगंबर कामतीक मेळटलें काय कितें ताजे खातीर पक्षश्रेश्ठी आपली उतर घालतले काय कितें हे सगळे सामके इंट्रस्टींग क्वेश्चन्स आसात आनी ताजे आज फाल्यां आमकां जाप मेळपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडकय बेरेस्तारा राती कारीचेर अनवळख्यान फारपेट केली. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. पुलिशेंत कागाळ जाल्ली आसा. माड्डोळ पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केलेलो आसा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. मडकय बेरेस्तारा राती अनवळख्यांनी कारीचेर फारपेट केली. कार चलोवप्यान गाडी रस्त्याच्या कुशीक पार्क करून तो कारींतल्यान भायर सरिल्लो. ते वेळार अनवळख्यांनी गाडयेचेर फारपेट केली. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें लुकसाण जालें. हे विशीं संबंदीत गाडयेच्या धन्यान पुलिशेंत कागाळ केल्या. उपरांत पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा.
कर्नाळ मुडकय हांगा ब्रेस्तारा राती 7 कडेन एक कार पार्क केल्ली आनी ड्रायव्हर सकयल देंवल्लो तेन्ना अननोन पर्सनांनी हे कारयेचेर गोळीबार केल्लो आसा. ड्रायव्हर सायडीचे जे ग्लास आसा तो ग्लास फुटोवन गुळी दुसरे दाराक लागलेली आसा आनी तेजे नंतर माड्डोळ पुलिसांक हेची दखल घेतली आनी तेंच्यांनी स्पॉटार वचून पंचनामो केल्लो आसा. राती लेट पर्यंत सावथ गोवाचे SP टिकम सिंग वर्मा, DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI योगेश सावंत यांनी घटनास्थळी भेट दिवन पंचनामो केल्लो आसा. तशेंच सद्याक ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. सद्याक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कारयेचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सकयल देंवल्ले कारणान वाचलेलो आसा. ताका कांयच इंजरी जाल्लेली ना. सो सद्या तरी माड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास घेवपाक युध्द पातळीचेर काम करीत आसा. माड्डोळच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार हाणें मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल पुचापती अशोक गजपती राजू हाणें दोगांकूय मंत्रिपद तशेंच गोपनियतेचो सोपूत दिलो. राजभवनाचेर हो सोपूत विधी सुवाळो जालो. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांणी मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो. राजभवनाच्या नव्या दरबार सभाघरान हो सोपूत विधी सुवाळो जालो. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी भलायकेच्या कारणाक लागून बुधवारा मंत्रिपदाचो राजिनामो दिल्लो. जाल्यार रमेश तवडकार हांणी बिरेस्तारा सकाळी सभापती पदाचो राजिनामो दिलो. तशेंच गोविंद गावडे हांकां मंत्रिपदावेल्यान काडून उडयल्ल्यान मंत्रिमंडळात 2 जागे रिते आशिल्ले. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतिल्ल्यान हे 2 जागे भरल्यात. दुसरे वटेन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोकूय मंत्रिपदाची आस्त आशिल्ली. मात दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकाराक मंत्री केल्ल्यान संकल्प आमोणकार आणि मायकल लोबो हांचो मंत्रिमंडळ प्रवेश लांबणेर पडला. दुसरे वटेन रमेश तवडकार हांणी सभापती पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्या पदाचेर सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 2012 गोंयच्या लोकांनी परिवर्तन घडोवन भाजपाक सत्तेर हाडले. आयज आमी आसात 2025.
आयज 13 वर्सांनी भाजप सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो नियाळ घेतलो जाल्यार काँग्रेस राजवटींतले 7 मंत्री भाजपाच्या मंत्रिमंडळात आसात. तेन्ना भाजपाच्या निश्ठवान कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून मेहनत घेवन सत्तेत परिवर्तन घडयल्ले. आज मंत्रिमंडळा कडेन नदर मारली जाल्यार होच बदल भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक अपेक्षीत आशिल्लो काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. 2007 ते 2012 ह्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळात भाजपान जायती आंदोलनां करून लोकांमदी काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार केल्लें. काँग्रेस कार्यकाळात सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वाखाला भाजपान काँग्रेस मंत्र्यांचेर जायते आरोप केले. हातूंतली कांय प्रकरणां अजून कोर्टात सुरू आसात. मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वात केल्ल्या कामाची भाजपाक 2012 वर्सा पोचपावती मेळ्ळी. काँग्रेसीक उडोवन भाजपान 2012 वर्सा सत्ता स्थापन केली. 2012 उपरांत आयज 13 वर्सांनी भाजपाच्या मंत्रिमंडळाचेर नदर मारीत जाल्यार काँग्रेस राजवटींत मंत्री आशिल्ले अर्द्या परस चड मंत्री आयज भाजपाच्या मंत्रिमंडळात दिसून येतात. आयज भाजपाचे मंत्रिमंडळ पळयले जाल्यार काँग्रेसयुक्त भाजप जाल्ल्याचे दिसून येता. काँग्रेसीचे हे मंत्री अजूनय आसात सत्तेत. दिगंबर कामत काँग्रेसीत मुख्यमंत्री भाजपात मंत्री, विश्वजीत राणे काँग्रेसीत भलायकी मंत्री भाजपात भलायकी मंत्री, बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीत शिक्षण मंत्री भाजपात महसूल मंत्री, माविन गुदिनो काँग्रेसीत महसूल मंत्री भाजपात येरादारी मंत्री, सुभाष शिरोडकार काँग्रेसीत पंचायत मंत्री भाजपात उदका स्रोत मंत्री, निळकंठ हळनकार काँग्रेसीत शेतकी मंत्री भाजपात नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री, रवी नाईक काँग्रेसीत गृहमंत्री भाजपात शेतकी मंत्री. आयच्या भाजपाच्या मंत्रिमंडळाविशीं फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायक विचारल्यार तो सांगता, परिवर्तन बी कांयच जावंक ना. भाजपाचे सरकार म्हळ्यार ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. दिगंबर कामत एकदांचो मंत्री जालो. 3 वर्सां आमी आयकतात, आज जाता फाल्यां जाता, जावून जायना. आतां कोतान तो एकदां मंत्री जालो आनी मंत्री जातकर आमी एक जर अशो सारांश घेतलो जाल्यार कितें कळटा आमकां की 2007 ते 12 बीजेपीचे वर्करांनी येदे व्हडली एजिटेशनां केली, इतले तांकां घोटाळेबाज सरकार म्हणलो आनी तो सरकार आज 7 जाण तेन्नाचे मंत्री म्हळ्यार 12तले 7, 2007 आनी 12तले मदीं 7 जाण जे मंत्री तांचे आशिल्ले ते मंत्री आजूनय त्या सरकारान आसात. म्हळ्यार कोण? एक दिगंबर कामत, दुसरो विश्वजीत राणे, तिसरो बाबूश मोन्सेरात, चौथो रवी नाईक, 5वो सुभाष शिरोडकार, 6वो निळकंठ हळदणकर, 7वो मोविन गुदिनो. आता जर पळोवंक गेले जाल्यार 12 मेंबर कॅबिनेटान दिगंबर कामतीची मेजॉरिटी जाल्ली आहा. आनी ओरिजिनल बीजेपी वर्करांनी यांनी इतले आपले तकली धोडावन तांकां उडयले आनी परिवर्तनाचो सरकार 2012 हाडलो. तांकां मेसेज कितें? तांकां रेस्ट इन पीस, सुशेगाद रावा. आतां आनी कांय ना, कांय उलोवपाचें ना, तुमी सुशेगाद रावात. होच सरकार तुमकां. आनी 2007 ते 12 सरकाराक आमी सपोर्ट करताले तोच सरकारात आयिल्लो आसा अशें काँग्रेसवाल्यांकूय दिसतालें. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार परिवर्तन बी कांय जावंक ना. ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2027 वर्सा पयलीं गोंयांत एसटींक आरक्षण मेळटलें असो दावो सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार हाणें केला. मात सावड्डे मतदारसंघात एसटी लोक कमी आशिल्ल्यान ह्या मतदारसंघात आरक्षण मेळपाक कठीण आशिल्ल्याचें ताणें म्हटलां. सावड्डे वाठारांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. मेजॉरिटी अशी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक एसटी पॉप्युलेशन ना. बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्ले जातलें कितें की 4 रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय वयतले. बाकीचे कडेन सगळ्यांक ते पळय लोक आसा पळय तेवूय कितें करतले, तेवूय तेंच्यो पळय बेनिफिट्स ज्यो पळय आसा त्यो बेनिफिट्स सगळ्यो घेवपाक लागून आमी प्रयत्न करचे पडटले. हांव एक मुद्दाम सांगता तुमकां की ट्रायबल विलेजीस ज्यो पळय आसा पयलीं त्यो तुमकां सांगता हांव की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्श अभियान तें आसा पळय तेजे अंडर बरें काम जाता. एक गोवा पळय जे पळय आसा पळय ते बरें उंचेल्या पावंड्याचेर आसा. 25 विलेजीस आसा गोंयांत. सावथ गोवा 22 आनी नॉर्थ गोवा 3. त्या आपल्याक कितें जाता आपल्या जास्तूत जास्त
फायदो कसो करून घेवप सगळ्या समाजाचो सगळ्या कम्युनिटीचो ह्या माध्यमांतल्यान हें करप आमकां शक्य जातलें. जरी तर समज सावड्डे मतदारसंघ तुवें विचार तशें ती जर जायना जाल्यार सुद्दां खंयचे 4 जे पळय मतदारसंघ जाता पळय 4 मतदारसंघ जाता कित्याक 40तले आमी 10% जाले जाल्यार 4 मतदारसंघ जातले. मेबी जी पळय आतां कमिशन आसा रिप्रेझेंट करपाचें रिप्रेझेंटेशनार रावप तें कमिशन डिसायड करता तुजी क्रायटेरिया त्या प्रमाणे तें जाता. जर आमी जें चालू आसा तें करताना म्हाका दिसता की हें रिजर्वेशन 2027 लागू करपा लागून सरकाराचे हांगाय प्रयत्न आसा गोंयांत की सेंटराकूय रिक्वेस्ट करून शक्यतो हें लागू करचें प्रयत्न आसा आनी टायम थोडो आसा पूण म्हाका दिसता तें लागू जातलें. फोंडा मार्केट चवथी पयलीं मोडून उडोवचे नात. वेपाऱ्यांकूय हेर कडेन स्थलांतरीत करचे ना. 11 दिसांचो गणपती पावयल्या उपरांत इमारत पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. फोंड्याच्या वेपाऱ्यांक ताणें आश्वासन दिलें. फोंडे मार्केट वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली. फोंडे मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान इमारत मोडपाची आशिल्ली. ताका लागून पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळयेवेली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली. हे खातीर मार्केटांत दुकान थाटून आशिल्ल्या संबंदीत वेपाऱ्यांक 72 वरांची मुजत दिल्ली. चवथ तोंडार आयिल्ल्यान सगळे कशें करचे असो भंय वेपाऱ्यांच्या मनात आशिल्लो. ताका लागून वेपाऱ्यांनी बिरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. चवथी पयलीं मार्केट मोडून उडोवचे नात, तशेंच वेपाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान वेपाऱ्यांक दिलें. तशेंच 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत मार्केट पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्युनिसिपालिटीन आमकां दुकानां तुमची खाली करा आनी सगळे मार्केट कन्वर्जन खूब जाय अशें म्हणून मीटिंग खातली मार्केट कन्वर्जन मीटिंग काडली म्हणून ती मीटिंग आयज करता म्हणून आमी शिवोक सांगलें की आमी चवथ जावन सुरू जाता आनी ह्या पयलीं आमी सांगलें शिवोक की आमी चवथ जावन सुरू जातले 7 तारखेक 11 तारखेक पूण तेंच्यानी मान्य जालें म्हणून आनी म्युनिसिपालिटी मान्य जालें आनी ताणें तेंकां बी बाय केली आमी तेंच्या विश्वासाक मान्य करून की आमी तेंकां चवथ जावन फिक्स करपाक सांगला आनी तेंच्या तें मान्य आसा आतां अचानकच शिवण केल्लें की म्हाजें आमकां आमचे चवथी वयले त्रास जाले सामके आमी वेपार घातला आनी उजार वेपार घातला आनी बंदूकी वेपार चवथ सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला म्हणून आमी आयज सकाळी वचून सीएमा कडेन गेले आनी सीएमाक आमी सांगलें की अशें प्रॉब्लेम जाला आमचे सो आमी शिवोक सांगलें आमचे वयर शिवोक आमी एक्सप्लेन केली शिवोक आमकां कितें जाय तुमी रावता ती बिल्डिंगान न्हू तुमची इश्टी रावता आनी तुमी आमकां एक्सप्लेन दिया तशें आमी एक्सप्लेन दिलें म्हणून ताका सगळें हें सांगून आमी तें तो एक्सेप्ट करना तें नोटीस मागली सो आमी तें नोटीस येवन आमी सीएमा गेली सीएम आमकां सीएमान तेका सांगलें की तूं 11 दीस मेल कांय करपाचें ना तुका घराची पायले तुवें कांय करपाचें ना तूं आतां सारकें येवन मेळ महालक्ष्मीक आनी तुजें कितें पेपर आसा घेवन यो आपूण येता कलेक्टराक आपयता आनी लोकल MLA मिनिस्टर रवी नायकाक आपयता आनी सगळें सॉर्ट आवट करता अशें म्हूण शिवान ताका सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चवथीक पीओपीच्या मुर्त्यांचो वापर जावचो न्हय म्हणून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी हेर खात्यांकडेन समन्वय साधून तपासणी मोहीम आनीक तीव्र केल्या अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो वांगडी सचिव संजीव जोगळेकरान दिली. 11 ऑगस्ट मेरेन पीओपीच्या 189 मुर्तींचे नमुने एकठांय केल्ले. हातूंतल्या 137 नमुन्यांची तपासणी केली. हातूंतल्या 17 नमुन्यां मदीं पीओपीचे प्रमाण 10% परस चड सापडले. ताका लागून हे गणपती चिकट मातये पासून तयार करूंक नाशिल्ल्याचे स्पश्ट जाता. तिसवाडी, केपें, साश्टी, पेडणे, मुरगांव, सत्तरी आनी फोंडे तालुक्यांत तपासणी केल्या. आमी एकंदर 12 ठिकाणाचेर जंय गणपती विसर्जन जाता थंय सॅम्पलिंग करता. लास्ट गेली कितलीं वर्सांच करता. ती लोकेशन तारीखेडे म्हापश्यां, हरमळकर वाडा पेडणे, मांडवी न्हंयेचेर फेरी पॉयंटाचेर करता. 4 खांबा मांडचेर पणजे करता सांताक्रूज एरियार, करमळी लेकाचेर करता
दावदी की वाडा वेळूस वाळपय करता, ब्रिजा कडेन ओरकोट्टा सांग्यार करता, वॉर्ड नंबर केप्यान करता, वॉर्ड नंबर मागीर खांडीवाडा कुर्चडे करता, चेरेबान दांदोरो कुंकळी ब्रिजा कडेन करता, पाजीफूड नियर किंदलबाग वॉर्ड काणकोण करता आनी बायणा करता. आतां आमी सॅम्पलिंग विसर्जन जावच्या पयलीं करता, मागीर 3ऱ्या दिसा करता, 5व्या दिसा करता, 7व्या दिसा करता, 9व्या दिसा करता आनी 15व्या दिसा करता. आमी चडशे पॅरामिटर जे गरजेचे आसा ते सगळे करता, इन्क्लुडींग हेवी मेटल्स. आनी आमकां अशें निदर्शनांत आयलां की टर्बिडी जर सोडली विसर्जना उपरांत थोडे दीस जाल्यार 15 दिसां पर्यंत ती टर्बिडी नॉर्मलायज जाता आनी क्वॉलिटी वॉटर क्वॉलिटी नॉर्मलाक येता विदीन 15 days ऑफ विसर्जन. हो आमचो फाटल्या कितले वर्साचो आमचो विसर्जन मंडळीचो अनुभव आसा. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे वाठारांत रस्त्यांचो व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो आसा. रस्त्यांक पडिल्ल्यांक फोंडकुलाक लागून यो वच करप्यांक त्रास जाता. तशेंच अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून मांद्रेच्या गट काँग्रेस समितीन पेडणेच्या भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते शिवनाथ गांवस हांकां निवेदन भेटयलें. तशेंच रस्त्याक पडिल्लीं फोंडकुलां 4 दिसां भितून दुरुस्त करूंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिली. आयज आमी मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आमी PWD ऑफिस पेडणे असिस्टंट इंजिनियराक मेळपाक येयल्ले आनी त्या प्रमाणे आमचो मेमोरंडम आमी निवेदन हांगा दिल्लें आसा. आमच्या मदीं आसा आमचे गोवा स्टेट काँग्रेस, आमचे काँग्रेस पार्टीचे स्टेट लेवल स्पोक्स पर्सन सर देवेंद्र देसाई, त्याच प्रमाणे आमचे इतर सगळे पदाधिकारी. तर म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, वर्साच्या वर्सा आमी रस्त्यांक लागून गेली 2-3 वर्सां काँग्रेस पक्षा मार्फत ब्लॉका मार्फत आमी हांगासर निवेदन दिवपाक येता. आज निवेदन इतल्या खातीरूच की आज सबंद जे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या जे खड्डे पडल्यात आणि रोड सगळे कवर जाल्यात आणि ताका लागून एक्सिडेंट जातात, कितें लोक त्रासान पडटात, कितें जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. आणि आज अशा परिस्थितीन आज ही गणेश चतुर्थीचो सण आमचो येयल्लो आसा. चतुर्थी म्हटल्यार आमचो एक सामको इम्पॉर्टंट सण आमचो हिंदू लोकांचो. तुम्ही निवेदन दिले त्याचे उत्तर तेंच्यांनी आमकां सांगला की साहेबान की 4 दिसां भितर आपण हे करता. पावसाक लागून मातशें आमकां ते हे करपाक काम जावंक ना जर जालें आणि तुमचे आयकून आमी वयताले, पण तुम्ही आमकां पश्टे पळय हे काणयो सांगून धाडटात पळय ते आमी आतां आयकून घेवचे ना. आता ह्याच्या फुडें आमकां कितें तो टायम लिमीट आतां तो आमकां आतांच्या आतां सांग. तेणी 4 दिसां तेणी केले, 4 दिसान सगळे आमी जितले पळय आसा तितले आमी हांगासर सामके आंदोलन करपाचें आमी तयार. कितें अख्खे रोड कवर जाल्यात. गेले 4 वर्सांत 4 डेथ जाली. अंदू 5वें वर्स. आज परतून एकदा मनशाची जिवीत वचचे अशी वाट पळयता काय हो आमी प्रश्न तांकां विचारलो. वर्साच्या वर्सा लोक मरतात, चतुर्थीचो सण आसा, मोठ्या संख्येन लोक हांगा येतात आणि हे सगळे आसतना तुम्ही अजून पर्यंत जे रस्त्याची डागडुजी जायना हाचे बद्दल आमकां प्रश्न केला. तांच्यानी आमकां एश्युरन्स दिला की ह्या 4-5 दिसां भितर म्हणजे चतुर्थीच्या पूर्वी आमी रस्ते परत दुरुस्त करून दिता म्हणून. आणि आमी तांकां एक मेमोरंडम दितनाच एक शिटकावणी दिल्या की जर हे व्यवस्थित जाले ना जाल्यार पूर्ण सगळ्या गांवचे लोक आमी रस्त्यार हाडून मोठे आंदोलन उबारतले. आता सध्या ऑलरेडी आमी प्रिन्सिपल ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी आमी आमची जबाबदारी ओळखून आमी केल्ले आसा. 2दा आंदोलनां रस्त्या संदर्भात आमी ह्या गेल्या 2 म्हयन्यांनी केल्ली आसात आणि त्याच बरोबर इतर पक्षांनी केल्ले आसा, लोकूय रस्त्यार देविल्ले आसा. अशा वेळाचेर आनी 500 पिड्यार जावपाचेर वाट पळोवं नाका आणि बेगीतल्या बेगीन करात. लोकांक ही सेवा टॅक्स पेयर्स मनी इट इज. आमी वगी मागिना, इट इज आवर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि आमचे अधिकार. तो रस्तो बरो आसप ही आमचो अधिकार. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 20th of August till 24th August. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9326-283877.